इशूक लागून आमी साहेबाक मेळपाक गेल्ले. साहेबान आमकां इन्शुरन्स दिल्ले आहा की जाता त्या बुधवार पर्यंत आमचो म्युन्सिपलाचो पेमेंट करता म्हणून आश्वासन दिल्लें आहा. त्याच प्रमाणे आमचे बी आनी आमचे म्युन्सिपालिटीत आनी इशू आसले ते बी पेंडींग इशू आहा ते सॉल्व करता. डॉक्टर आसतना तांकां मदत जाताली हांव मानता. त्याच लायनीचेर CMA कडेन डिस्कस करून सेक्रेटरी पर्यंत आमी उलयले आहा आनी कितें तरी प्रयत्न करता सोल्युशन काडपाक. कारण ऑक्ट्राय आतां GSTन गेला तो इट इज ऑक्ट्राय म्हणून लेगिना तो कितें तयार काडूंक जाय तें एक्झॅक्टली ह्या मोमेंटार तुमकां हांव कमेंट करूंक शकना. पूण डेफिनेटली वर्कर काम करता तेचो पगार उचोन इतली काळजी घेतले आनी ताका लागून कितें सोल्युशन काडपाक जाय. सद्याच्या हेका लागून ह्या बुधवार पर्यंत तांकां पेमेंट करता, सॅलरी करता, जी एक्चुअली जबाबदारी सरकार तांकां हे दिवन सपोर्ट करता. तरी आसतना वास्को म्युन्सिपालिटीचे इशू येता. पूण वास्को म्युन्सिपालिटीनी मातशें कोणाक ब्लेम करूंक उलयना. पूण मातसो लक्ष दवरूंक जाय आनी कितें रेवेन्यू अर्निंग कितें आहा तेचेर लक्ष घालपाचो पडटलो. नाजाल्यार तें तशेंच चालू उरतलें. ऑटोनॉमस बॉडी म्युन्सिपालिटीनी कायद्यान पळोवपाक जाल्यार आपले रेवेन्यू आपूण तयार करप आनी चलोवप, सॅलरी सकट सगळें. बाकी तांकां डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आहा ते टायम एंड अगेन केन्ना घातलेले आहा ते केन्ना हांव आसतना तरी आनी पयलीं बी फ्रांसीस डिसोजा पळयतालो अर्बन डेव्हलपमेंट केन्नाच चुकोवंक ना, जावंक ना. पूण वास्को म्युन्सिपालिटीन सदांच सॅलरीचो पगार जाता, म्हाका खबर आहा. आनी आतां सॅलरीचो तेचो पगार आहा, पगाराचो प्रॉब्लम आहा तो मातशें डिले जाला. पूण आयज तारीख जाली 13 येता ते बुधवार कितें तारीख येता ते बुधवार पर्यंत 16-17 बाय 17th or 18th तेचो पगार करपाचो प्रयत्न करता.